विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगले मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय मिगेली अनमा. आम्ही जीवनांतू कसने एक शिकूका जाल्यार एक आमी एक मादरी व्यक्ती रोल मॉडेल म्हण लेखूका जाल्यार आमी कांय पुराणांतुले एक खंयचे दूर दूर आशिल्ले व्हड नांव घेतिले मनशाले आमी उदाहरण घेवन न्हू करता म्हणना. आमगे सुत्तमुत्तू आशिल्ले आमगेले मेळले जन कितलेकी जन आमकां मादरी जावन आसता ती. आमी मन सोण आमगेले मनान हृदयांतल्यान तांकां पळयलें म्हण जाल्यार आमकां तांगेलांतू अनेक विशेश दिसता. अनेक विशेश दिसता म्हूण आमी ते ताजे मागशे आमी शिकच्या गेले म्हण जाल्यार निजावन आमकां एक खंयचेय नैतीक तरबेती पशी चड मेळटा. असले एक उदाहरण मिगेले अनमा. मिगेल अनमा सान प्रायरी व्हडीक जावन म्हाका दिसता एक 8-10 वर्स कितें व्हड जाताना व्हड जावन सोमेश्वर आयली हेब्री तिगेल कुळारके. मिगेल आज्जा दिगूची मिगेल अनमा सन बॉम्बिशी बावलीशी चंदी तसल कडेन अनम व्हडीक जावन आयली. आज मस्त बिझी आसतशील काय तेन्ना देखून वेव्हार अनेक अत्रेक म्हणून अनमा तिगेल माय मावालोट्टू हांगा तिगेले घर कडेन दीस काडटशील काय. मायन फुडें काला सिनेमांतुले मायशी दोळण खाल्ली काय मिगेला अनमाक पाप जाल्यार माव मस्त प्रीत करतशील काय मिगेला अनमाक चेडू म्हणून. तेन्ना मावाले मोगाचे बलारी मिगेल अनमाक आज्जाले थंय सहकार ना जाल्यारीची थंय दीस काडटशील काय अनमा. तसलांतू 3 चेडू जालीची अनमाक 4 चेडू जाली ती 3 चेल्ले 1 चेल्ली जालींची. मागीर अनमा मागशी चेडू घरा काम भरलेल घर असल पुरा आसून तशी दीस काडटा आसतना मिगेले अनमाले एक धाकलो पूत कसं की एक क्षुल्लक कारणा खातीर आत्महत्या करून घेतल्या. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या गांवांतू शिकवणेक कसं वेवस्था ना आशिल्ली निमित्त तांकां खंय विंगड गांवां राबोवन घेवन शिकवणे वेवस्था केलेले मिगेल आनू मिगेल बाप्पा सकट जन राबिल तेन्ना कसं की एक क्षुल्लक कारणाक मिगेल बाप्पा धाकलो बाप्पान जीव काडून घेतलो. जाल्यार मिगेल अनमा कितले घट्टी मनाचे म्हळ्यार आमी एक दीस तिगेले तोंडांत एक दीस त्या विशयान पश्चातापा उतर जेवो एक त्या विशयान वापास कोण्णून दुख करून रोडची जेवो एक ते अशी जाल्ले तशी जाल्ले म्हूण वर्णन करून विंगड जनाले एक सिंपती घेवची जेवो एक दीस ते बायल मनशान केलेलें ना. नाका तीन जिवना बोगील कश्ट काय आम्हाले काय एक वेळा जेवण सांगून अशा पुरो अशी बशील तेन्ना आम्मान आमकां सांगून वच शिवाय अनमान आमकां केन्नाय सांगिल्लें ना. असल आमगेलो अनमा त्या गांवां आसतना मिगेल अम्मा तिगेल सून जावन आयिल्ली तेन्ना माय जावन न्हय एक अम्म जावन एक फ्रेंड जावन एक हें जावन वर्ती जावन अम्मा लोटू तितलो चंद करून अनमान दीस काडला. कित्याक म्हळ्यार मिगेलो आनू सकाळीं आगुंबे गेल्यार येवचें सांजवाळे आशिल्लें. मिगेली अम्मा सगळो दीस एकली जाता आशिल्ली. मिगेल अम्मान व्हड जाल सदन घरांतू घाट पळोवन अशी रडताना मिगेल अनमान म्हणचे शिलके रोड नज्ज पुता आमगेल्या सान ताकटी आस पळय तितलेंच आमकां मेळचें ताज्या पशी चड आमकां मेळना. त्या देखून तुगेले भाग्यान तूं हो गांव बरयला. ह्या गांवांतू तूं हें चंद करून घेवन सुदर्शन घेवन रब्बुका. शिवाय एक व्हडीक जावन तुका एक चांग बामूण मेळ मागीर हांतांनी तुका विंगड आयकिना म्हूण अनमान सांगताना अनमाल जिवना पशी मिगेल जीवन मस्त लायक आस. कित्याक म्हळ्यार अनमान तितलो सान प्राय जाल्यारीची मांगेल कश्ट की आनी आज्यान नाशी की वेवस्था नातील घरांत की पुरान नमने कश्ट बोगील कडेन मिगेल हें कांय न्ही म्हाका एक सान गांव म्हूण सोडल्यार आनी कसं नासता म्हूण अम्मान समाधान घेवन अनमानी ती चंद करून घेवन त्या गांवांत ओटू राबता आशिल्ली ती. अनमाक
अन्नाल चेरडू असो तिगेल दुवेल चेरडू असो पुराजन एकूल्याक गांवतुल चेरडू वांके तितलेची कोणा बाळान तिरसो कडेत्याल करून दिवचकी रांद करून दिवचकी ताजे हळत सांगची की पुरा मिगेल आनमान आशिल्लें इतलें मात्र न्ही आमी सांद दक्कून होड देताना एक दीस डॉक्टरला वचून वखद हाडलें ना तसल विशेष कायल कसं आयल्यार मात्र डॉक्टरला वचून तेवें कसं MBBS डॉक्टर दिने आमगेल्या गांवा लागीं एक चलवय शेट्टी म्हण डॉक्टर आशिल्लो थंय वचून वखद हाडटा शिवाय ना जाल्यार सण्ण पुट्ट काम आमकां रोगाक खंयच्याकय आमकां वखद हाडलें ना माय चेरडू पळय जल्लाकय म्हण मिगेल आम्मान सांगलें सदना आनामान तिगेले कसं की एक वखद आमकां कोरगेन दित आशिल्ली आमी हुशार जाता आशिल्लींची ती वखद दिवची मात्र न्ही आमी हुशार जाता आशिल्लींची त्या देखून आमकां आनामाल वखद म्हळ्यार अखंड विश्वास आशिल्ले आनामा कितलेक उमेदवार बायल मनीस म्हळ्यार घरकड आम्मान कसने खाण करचेसो कसने हापळवड करचेसो कसने असो आनामाक तितली उमेद आम कसल सांगता तांतू त्या कसल्या गो म्हणजे एक प्रश्न घाल अशी आम सुना जाल्यारीची असो तिगेल आश बरी ती कसं पळोवन कोरो म्हणू आनामान तितलें सहकार दिलेलें आसा त्या कालार सुनाक कितलें स्वातंत्र्य आशिल्लें की आमकां गोतना जाल्यार मिगेल आनामान मिगेल आम्माक जायत आमकां जायत संपूर्ण स्वातंत्र्य दिला त्या कालार बायल मनशान एक भायर बसचें क्रम आशिल्ले म्हयन्या वेळाक जाल्यार मिगेल आम्माल नंतर आमगेल कालाक आनामान कांय नाका चेडवान बसचें कसन तें म्हूण सांगून आत्ताच एक परिस्थितीक हें जावन आमकां ते एक विशयूक कैद केलेले आमगेल गांवां प्रथम जावन मिगेल आनामा एक क्रांतिकारी हेज्जी घेतला तिणें आमी ताका ती ऋणी म्हूण सांगता आनी आमगेल गांवांत मस्त जन येवचे वच्चे घर मिगेल आम्माल पैकीच पुरा जन येवन राबून आम्माले घरकडे ते हळ्ळी नवें गमत म्हणून राबचे सकड जाल्यार एक दीस मिगेल आनामान कसल हें घरांत हें नमने जन म्हणून एक दीस सांगिल्ला आम्माक तेवें कोणी आयल्या खावो का पिवो का नमुनवार सकड कोरून वाडका असल एक नमने एक मनस्थितीच मिगेल आम्मा ते कसने करचे जाल्यार एकलेन करूं जाता वे दोग जाणांन मेळून केल्या मात्र नवे आमी सकड सांसान चेरडू घरकड कोणी पुणी आसता आशिल्लीं ती आनी तन्नी म्हणून जाल्यार आम्माल हे अभिलाशेक एक चूर आड यान अशी आईल्यांक आम्माल मन आशिल्ली तशी कसन जावका जाल्यार हिची कोरून वाडचे नमुन्याचें एक सांगत्य मिगेल आनामान दिला आमकां चेरडूवांक जाल्यार हिची रात्री तिगे लागीं न्हीद करांक घेवचें आमकां कसने भंय करना तशी आमकां सकट धैर्य भरचें कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत तेन्ना करंट नाशिल्लें वडांकारा पावस येताना आमकां जोर भंय करत आशिल्लें तेन्ना आमगेल्या न्हिदलेल्या ल्हानामान आमकां म्हणचें कांय ना देवाल उडगास काडा ती कस्सने जायना कस्सने भंय करना म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या घरांत चारय सुतान व्हड रूख आशिल्लेची अश्वथा रूख आनी कसं की एक बिये रूख आनी एकडच्यान आंब्या रूख व्हड रूख आशिल्लेची आमकां भंय खंय जो वाऱ्याक तो रूख येवन आमगेल्या आंगार पडटा की आमी न्हिदले कडेन पडटा की म्हणून घेवन आनामान आमकां मस्त धैर्य भरचें आमकां मात्र न्ही आम्माय मस्त बिजुडी मिगेल आम्मान मस्त बिजुड आसतना आम्माक स्थैर्य भर न्हू तुका जाता तुका कोरूं जाता म्हूण घेवन आम्माल मना भितर एक आत्मविश्वास भरलेलो आसल्यार मिगेल आनामान आम्मान आमगे ते रजे रैल चेडवां पुरा नाटक शिकयताना कसं कसं करताना आनामान एक दीस ह्या परत तुका जाय गो आमकां जाय हें म्हणून एक दीस सांगिल्ला तसल निराशादायक विशय आशिल्लो म्हण जाल्यार आनामान प्रोत्साह दिनी जाल्यार बोशा आम्माय एक नमने ते हळ्ळेन तुली बायल मनीस जावन तशी आसता आशिल्ली कितकी हापळवडी करचें जायत आमकां लोणचें करून दिवचें जायत प्रती एकांतूय आनामालें सहभागित्व खंय तें म्हळ्यार हापळवडी सुकच्या घाल्यार आम्मान काम करता आसतना आमकां म्हणचें तुमी कोणी तें राखून बसका म्हणून राखून बसका म्हणून आमी चेडू बसता वे आमी चेडवान बसना जाल्यार मिगेल आनाम कांय बेजार नाशी एक दिगी बड्डी घेवन हातांत एक चंदमामकी मयुराकी पुस्तक घेवन घेवन थंय आमगेल्या मेटलार बसून घेवन ओडी राखता शिल्पाप त्या वताक बरी बायल मनीशी तांबडी तांबडी जाल्यार हिची
ते ओडी राखता बसतशिली मागीर आमीची खेळ न्हू पूर जाल्यार अनमा आनी आमी बसता ती तूं वस म्हूण सांगूतय एक दीस ते म्हाका कर जाता हें काम पुरा म्हाकाच वे असल कसनय उत्तर नाशी चंद करून न्हू पयसून आसतशिली असल कडेन प्राय जत्त कान ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಜಲ್ಲೋ तिगेलागी उल्लो काम म्हणून तिने एक दीस आमगेला हट केलेला तिगेली इतल्यान कसने वाती करची आनेक करची कसने पुणी करतची बैसून घेवन करतशिली तेन्ना म्हगेला अम्मान तिका पाप टुकू पळयता पळय आयकपणा म्हणून घेवन अम्मान तिका पुरा खबर सांगची आशिल्लें पुराच आमी उलयलेलें कॉन्वर्सेशन आमगेलें संभाशण पुरा आनमाल्यागी अम्मान सांगचें आशिल्लें अशी के पळयात माय तशी के पळयात माय म्हूण त्या अम्मान ते प्रत्येकान तूं अनामाक भितर घेवन तिका एकदम ते प्रितीर एक गुटलान घेतिल्ली निमित कितकी अनामाकय अम्म म्हळ्यार कोणी विंगड न्हय ही मिगेले चेडा म्हणके म्हणचे एक भावन आशिल्लें आमी सान आसतना अनामा तिगेले दुवेते म्हळ्यार मिगेल अण्णा भयणी ते मावळणी ते वतशील तातावळी वताना आमकां घेवन वतशील केलो वडाक ना म्हण जाल्यार थंय गेलेलें तेन्ना तांगेले घर कडेन तशीच किरलो शिनून दिवचें आनी कसकसन की काम करून दिवचें एक घडी आळशीपण कर अशी काडटशिली तिगेले प्रती नात्राले बाळांतिऱ्या वळाक अना मुचून राबून मिगेल मावळणीक हांव आस तुका कांय भिव नाका म्हणचे नमुने धैर्य दितशिली आनी उत्तर म्हळें कसल चंद उत्तर तुका तांतू एक तांतू उण सोदूचें जायच ना तसल उत्तर मिगेल अम्मान केन्नाय म्हणचें आशिल्लें अनमाला आनू वकील आशिल्के मिगेल अनमान एक उतरार विशय कैद केलो सुद्दां म्हणचें आशिल्लें मिगेल माय वकिलाल दू नवें ते देखून तांणी उलयल्या कसं आड उलोवचें आमकां जाता की पळय खंड तुंड उत्तर काही जावन गेलें म्हणून अशी गांवची मालगड वरेन अनमाले येवन तांगेले विशयान कसनय आसल्यार सांगून अनमाले सांगून घेवन वता आशिल्लींची दार्ल मनुष्य सकड वन्ने म्हूण घेवन येता आशिल्लींची आयिल्ले तेन्ना अनमान तांकां चंद करून बसकारान तांगेल्या उल्लोन तांगेले मनान तुल कसन आसल्यार हें आयकून आयकुच्याक एक योग्यता जेवका मनशाक मिगेल अनमा कोणीय कसनय सांगल्यार चंद करून घेवन आयकत आशिल्ली गमन दिवन आयकत आशिल्ली आनी ताका एक पर्याय सांगता आशिल्ली तें तशी न्हय गो अशी म्हूण घेवन आमी बाळांतिऱ्या गेलेले तेन्ना अम्मान चेडा नाणोच्या गेल्यार अनमान थंय पुरा तयारी सकट कोन्न दवरतशिल्ली अनमा आमी बाळांती व्हरून घेवन थंय न्हाणोच्या व्हेल्ली सदन हांगा विरशें वाट्टून त्या खतखतान रान्नी उज्जारी तयार अनमाले तिगेले सेवे रांदो कितलें काम आसा तें रांदू करचें म्हळ्यार कडेतेल करचें म्हळ्यार कितलें काम आसा जाल्यार अनम करतशिल्ली कित्याक म्हळ्यार मिगेल नात्र हांव करून दिवं का म्हणचे एक उत्साह इतलें मात्र न्ही गांवच्यान सांगल्यार समीत अनमा कुशेरी कडेतालकी रांदकी करून दिता आशिल्ली आमकां बाळान जल्मागिर दोळ्या लावची काज्जळ केन्नाय आमी भायर दुखून मोल्ला हाडलेलें ना आमगेल्या अम्मान अनमान एक दिव लावन ताजी करी ಒಟ್ಟು करून ताका एल्डेल तेल बरसून केल्लेले काज्जळची आमी चेडवा दोळ्याकी आमगेल्या दोळ्याकी चेडवा नाम घालच्याकी गालबोट घालच्याकी उपयोग करचे आशिल्ले तितली चंद काज्जळ मिगेल अनम करता आशिल्ली हें मात्र न्ही आजी आमकां 4 जन बोब भयण्याकय मात बर केसस म्हण जाल्यार एक मिगेल अम्माले तिगेले वंशवाई देणी गश्या पुरो दोनीचे मिगेल अनमान करचें आशिल्लें वखदां तेल फुल्लां पल्ले तेल कसल उमेदी मिगेल अनमाक तें करचें म्हळ्यार भारी उमेदी तेल कोर घेवन आमकां 4 जनांकय आमकां माथ्या लावच्याक अम्माक सकड मागीर मिगेल अम्माक फूल म्हळ्यार मस्त प्रिती कसने फूल जाता अम्माक कसने गोरटी जाता आनेक जाता पच्चे कदूर जाता कसने जाता मात एक फूल जेवका अम्माक अब्बालकी कसने हे अनमान नित्य सांजवाळ बैसून फूल घांतून अम्माला आंबाडे तक्क फुलां पाड्डी करून घेवन घे गो हें तुका माळूक पाय म्हूण सांगून दवरचें आशिल्लें
पारिजातका कळो अम्मान आनी आनमान वंडून एक पळेर घालनू अवंगल घालनू वल्ले अवंगल दवरनू तांत भितर दवरनू दंपून दवरचें आशिल्लें आजीकय म्हाका उडगास येता आमगेले चेडवान रजेर गेलेले तेन्ना चेडवान ताक गांठूचे हट केल्यार आनमान तिगेले पांयार बैसून गांठूसूचे तांदूळ विंचिताना फुडें तांदूळ विंचूच म्हूण एक क्रम आशिल्लो तांदूळ विंचिताना चेडवान अम्मान खेळू दिवची चेडवांक ते तांदूळ शिंपूचो जाल्यार आनम कसन ते म्हूण बिश्टायना आशिल्ली ते चेडवा आवट बसून ती वय हांसतशिल्ली एक दीस त्या बायल मनशेन म्हाका हें जायना हें कश्ट हें नाका हें करूं नज म्हूण कसनय अभ्यंतर घाललें ना प्रति एक विशयांतू कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಮಳೆವರಿ ಪ್ರತಿ एक ವಿಷಯಾಂತೂ ती आमगेल मनस्थिती ಒಟ್ಟು जात गेली आमगेल कसनय विशय असल्यारीची तिगेले सांगल्यारी तांतू एक समाधान उत्तर आशिल्लें आमी आतां नवें कोट्ट विंडिता आनी करता म्हणटाना आमगेले अम्मा समजायना आशिल्लें कसन ते चेडवा करेच्यान कोट्ट विंडूचे ते कोट्ट कशें विंडितली तांणी पावना हांवें तो कोट्टो तांणी विंडिल्यारी म्हळ्यार आमगेले आनमान म्हणचे न्हू तो बैस गो शिकोवन तांणी शिकोवनची कोट्ट विंडो न्हू शिकल्यारी पावलो म्हण जाल्यारी तांगेले सन्ना कोट्ट केले आसे तांतू गट्टी पीठ घाल्या काय पावना तांगेले कोट्ट्यांतू आनी समशील कोट्ट जालें म्हण जाल्यार पाक घाले आसे कोट्ट शिजचे घाले आसे वटारे शिकोत तांणी म्हूण आनमान आमकां शिकोवचें आशिल्लें देवाले दिवो अनेक अत्रेक देवाल सामग्री पुरा त्या कालारी चिंचाम घालनू गोब्बर घालनू अजे तणाची उंडू दवरनू कसा कसा घासून आनमान लांबयलेले पळयल्यारी आयच्या म्हणके तेन्ना पितांबर आसा की विम हें आसा लिक्वीड आसा जाल्यार आनमान ते तितले चंद कोरगेनू घासूचें आशिल्लें हांव पळयल्या म्हणके आनमाक देवाले एदरा बैसून स्तोत्र वाजूचें एके दिग कसने व्रत करचें त्या परा नाशिल्लें त्या परा म्हगेले अम्मा सोडून दिलेलें जाल्यार ताका जावका जालेलें सकल तयार आसा पळय तें आनम करून दिता आशिल्ली अम्माक ती करना आशिल्ली अम्मान केल्यार तिगेलें अभ्यंतर ना आशिल्लें तिगेलें चेड म्हळ्यार नांव येवन देवा कुडा येद्रा राबून थंय आशिल्लें कुंकूम काणू हेबेटान एक चंद तीळ करून घेवन पांय पडल्यार तिगेलें जालें देवाल सेवे नोणची करताना तशींची गोरवां हट्टे काम जाल्यार तशींची आम्माल ओट्टू भरसून करता आशिल्ली आमकां सकट सन्नां घेवन शेणी करया म्हूण सांगून शेणी उंड बांदून व्हरगेन ते आंगणा मारणे येती म्हण तशिल्ली आमी ते शेणी चंद करून घेवन मारनू आमगेले गांवचें काम कसं नासल्यार आमकां शिकयलेलें आसल्यार आनमान कित्या म्हळ्यार शेणी कामाच करता आशिल्ली ती जाल्यार आमी शिक्का म्हूण घेवन आनमान तीन ते शेणी उंड कशी बरसूका म्हूण सांगून तुस घालून एक रुकापीठ घालून बरसून कशी मारका म्हूण आमकां शिकोवन ती काय एक काम आमकां एक काम फुलय तशीची आनमानान अम्मान आमकां नमुनवार फूल घालूच्या शिकयला नमुनवार त्या मग्गा कुडक न्हेसून बैसून ते फूल घालन तिथं वचूचें म्हगेलें आनमान आजीकय म्हाका दोळ्या येद्रा दिसता कितले की प्राय जाल्ल्याची फूल घालता सोणी तिणें ती कांय जायना तिल तेन्ना सकाळीं उठानू तिगेले एक बशी जाग आसा ते बसता आशिल्ली तेन्ना अन्न अर्थ जाता आशिल्लें आन पटा फूल पुरा काण हाडून तिगेले दवरता आशिल्लो ती चंद करून माळ घालून दवरता आशिल्ली अम्माक देवा पुजे वेळाक देवा घालूक आमकां अम्मा माळूक आमकां खंय पूण देवस्थानां वचचें आसल्यार व्हरूंक पुरा आनमाल माळा तितलें मात्र वे आमगे ते कोंटा आंब्या रूख तें पावसाळींतू आंब पडटा आंब पावसाळी आंब पडटाना ते आंब ते वाट्टून ते साठ घालचे तें काम आनी अम्मा आनमाक भारी उमेदी आनी म्हगेले मावळणीले जावयांक पणसा हालू म्हळ्यार मस्त प्रिती ताजे खातीर तांणी आयिल्ले तेन्ना तांकां दिवका म्हणून आनमान येद्दे दवडी कायलेन तूं पणसा हालू करचें आशिल्लो कोडोन आम्मा कसं सहाय करता आशिल्ले शिवाय मुख्य काम जावन आनमान करचें आशिल्लें तितलें मात्र न्ही थंय आमगेल्या गांवांत एक जानवर जात्रा म्हूण जाता आशिल्लें ते जानवर जात्रे जालेले तेन्ना
तेन्ना डैरेनी म्हूण ना न्हय तांणी त्या डब्यान तो दूद घालून घेवन आमगेल्या गांवां विकच्या येता आशिल्लीं ती विकच्या येयली तेन्ना लिटरान न्हय डब्यान तगडा डब्बो कट्ट करून घेवन ताका मदें हँडल केलेले डब्यान दूद हाडचें तेन्ना आमी अर्द डब्बो एक डब्बो सकट दूद घेवचें दही करचें दह्या इडली करचें मागीर दुदान कसकसल करता पळय तें पुरा करचें मागीर म्हगेलो आनम एक दूद पॅड करता तशिली यो देवा आज तुमकां तें मिश्रा पेडा हे पेडा ते पेडा कसलें न्ही तसं लायक खोवा करून घेवन आनम निरीची चाळणू 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 घंटी गटल्यान चाळणू एक दूद पॅड करता तशील म्हगेलो आनमा आयचे दिसा हांव तसल दूद पॅड खंयी खायनी तितलें लायक दूद पॅड म्हगेलो आनम करता आशिल्ली यो देवा कसले एक उत्साह एक हापळवड करताना जायतं तें पीठ जायतं तें खावचें जायतं आमकां सगळ्यांक नेवरी करून दिवचें आम्हा रुची म्हणून गेले आनमा तें खावचें अभ्यासू ना जाल्यार रिची आमगेले कतीर जावन घेवन आनम करता आशिल्ली इतले जातरी वखद अनेक प्रति एक काम तुवें बुद्दोवन प्रति एक कामान तुवें बुद्दोवन खंयचेंय एक काम गुंतना म्हणचें नाशिल्लें अशीच हापळवड राखच्या बशिल्ली तेन्ना एक मडल घालून घेवन ताजें हें काण सारणी कुंट करता आशिल्ली समय वेस्ट करून नज म्हूण कडेक तिका दोनूय दोळ दिसना आशिल्लो हांव तिका मणिपाला आपोवन व्हेली आनी मात तुका दोळे ऑपरेशन करुया म्हूण वय गो चेडा कांय दिसना म्हणलेली आपोवन व्हेलें आपोवन व्हरतना थंय वताना हिगेले हात एक दिसना तितलें बेजार जालें म्हाका आनी म्हाका हात एक दिसना कसली हें म्हणून मागीर तेन्ना डॉक्टर श्रीनिवासरावान तिगेलें दोळ्या ऑपरेशन केलें तेन्ना आतांच्या म्हणके न्ही तेन्नाचें ऑपरेशन म्हळ्यार वॉर्ड विशय आशिल्लें तें 2-3 दीस रपका आशिल्लें थंय हांव दनपारां जेवण घेवन येता आशिल्ली सांजवाळतें हांव बसता आशिल्ली म्हगेल्या बापाल बायल रात्री दोकून सांजवाळतें बसता आशिल्ली न्ही जावन तितलें कशें न्ही तांकां पळोवंक घेवचें ना जाल्यार रिच कसलें म्हूण गोतना तेन्ना तशी व्हड आशिल्लो बा तेन्ना हांव म्हाका चड सान आशिल्ली म्हूण हांव दनपार जेवण घेवन वचून रात्री थंय बसता आशिल्ली तिगे लोट्टो आनमाल लोट्टो हांव एक दीस दनपार जेवण घेवन वचून आना म्हाका पुरा डब्बे आशिल्ले खाण घेवन वाट्या घालता आसतना आनामा म्हाका म्हणटस वय गो तुका हें काळें कापड चंद दिसता गो म्हणली हांव मातशें पळयलें आना म्हाका कसो आनमा म्हणलें न्ही तुका हें काळें कापड चंद दिसता गो म्हणली आनी म्हाका तुका दिसतास वे म्हणलें हांवें वय गो चेडा म्हाका दिसतास म्हणली हात पळयले हात दिसना ती मनशेक हांव काळें कापड न्हेसून येयलें म्हाका दोळ दिसता गो म्हूण सांगन अशी कितलें चंद करून सांगली पळय आमगेल्या आनमान म्हाका आजी काही रोमांचन जाता तिणें सांगिल्लें तूं काळें कापड चंद दिसता गो म्हूण सांगिल्लें म्हळ्यार म्हाका दोळ दिसता म्हूण सांगची का तिणें असल आमगेलें आनमा कडेक मस्त काळ एक दोळ मात्र आशिल्ली तिका आनी एक दोळे ऑपरेशन नाका गो पुता हें म्हळ्यार पुरा जाणां बाद दिवन म्हाका एक दोळ दिसता न्हय पुरो म्हूण म्हणलेली ते एक दोळ्यान जाल्यारीची तिगेले कुडान तूं कंडेले बैसून चंदमा वाजोवचें कशें नाही पुणी बूक वाजोवचें एके वाती घेवन घेवन कापूस घेवन वाती करची आमकां एक दीस त्या बायल मनशेन वेस्ट केलेलें ना ताजे मदें ती 1-2-4 वेळा पडली पाप बोण घेवन पांय मोडून घेतले पांय मोडून घेतले तेन्ना तिका ऑपरेशन करता म्हूण मणिपाला घाललेलें मणिपाला घाललेलें तेन्ना तिका ऑपरेशन करूं जायना कसं की पुरा सांगलें कारण आशिल्लें मागीर हांव डॉक्टरा पांय पळोवन सांगलें हिका हे नमुने परिस्थितीर आमकां पळोवचें साध्य ना ते म्हळ्यार आमगेली देवती ती तीन अशें अंतलार न्हिदोन हे नमुने दीस काळार आमकां पळोवचें जायना त्या दुखून ते कसने जावं तिका तिका एक ऑपरेशन करता तुवें म्हणून सांगून पांय पडटरी डॉक्टर म्हणलो तुमगेलो दिसकार हांव करता जावच्या पुरो समजवच्या पुरो जाल्यार तुमगेलो दिसकार करता म्हणून ऑपरेशना वचून त्या ऑपरेशन थिएटरा अशी तिका व्हरतना म्हाका एक आयिल्लें दुख्ख आसा हांव गुरबेन तेन्ना दोनी पद्दा ऑपरेशन जावन भायर येयलें सुद्दां नानमान सुरवें निमगेलेलें तूं जेवली गो चेडा गुरबीन तुवें जेवली वे म्हूण तिगेलें दुखी तिगेलें हें कसने तिणें सांगनी जाल्यार शतप्रयत्नारी म्हगेलो आनमा शतप्रयत्नारी त्या वॉकर म्हण अन्नान बेताचें करून हाडलेलें तेन्ना रेडीमेड वॉकर तितली इजिली मेळना आशिल्लें तेन्ना रेडीमेड वॉकर न्ही जाल्यार ते बेता वॉकर ಸ್ವಲ್ಪ जड आशिल्लें दिसता जल्लारीची ते दवरून चमकून खाक्या बोड्ड घालून चमकून
कसं कसं की कोरून येणो मागीर अनामा तिगेलींतल्यान नाणे पैकणी वची तितले समजली हाका मुख्य कारण तिगेले भितर आशिल्लो स्वाभिमान न्ही तिगेले भितर आशिल्ली एक ಶ್ರದ್ಧೆ आणि ಹರ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಲ ನುಂಗಬಹುದು ಮಳೆವರಿ साधन कोरनु दाखयत आशिल्ली अनामा कसने असल्या रिची जायना म्हणलें नशी कोरून दाखयत आशिल्ली 83 वर्सार पडलेली 87 वर्स तेवांतले अनामा बड्ड घेवन चमकत आशिल्ली एक दीस कोणाले वयर कंप्लेंट ना कसने ना कोणाले विशयान अनावश्यक माती घालची ना खंयचे विशयान माती होन करची ना ती जाल्लें तिगेलें काम जाल्लें स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कशी आसका म्हणून शिका जाल्यार आमगेले अनामाले शिका मिगेल आम्माक गायसोक जावचें भंय करचें दुख्ख जावचें पुरा मस्त जात आशिल्लें तेन्ना आम्मा एक धैर्य सांगची तसलें एक व्यक्तित्व मिगेल अनामालें मिगेल अनामा आमकां अनम जाल्यार मात्र व्हडना गांवां सगळ्यांक एक मालगड मनीस जावन भीमाई म्हणून एक गर्वार सांगची नमुन्यारी आशिल्ली तिगेले भावंडाकी तिगेले भयण्यांकी पुराचे हाण घरा राबोवन घेवन तांकां एक वार्डीक कर तसले वेवस्था आज्याला सांगून कोरोन कसं की तिगेले साध्य आशिल्ले म्हणटाक तांकां पुरा हात दोन चलयलेले मनीस ताजे खातीर ती कितले कश्ट भोगल्या की ते परमात्मा मात्र गोतू असल कडेन असल एक अनामा मालगड मनीशी सादारण जावन आमी प्राय तर कसं पळयता म्हळ्यार अरडो मरडोशी उरलोचें एके मस्त उरलोचें एका एक संबंध नासल्यावर उरलोचें एके तांगेले गतवैभव उरलोचें अशी करून खर करतले प्राय जाल्यार आमी मस्त कडेन पळयता ती तसल कडेन मोर थंय समचित्तारी एक दिसूय अगत्या पशी चड कसने विशय माती घालनाशी संतोषारी संतृप्ती समाधानी दीस काडलेली मिगेल अनामा अर्थान मिगेले दुवेले कोणकी निमगेल खंय तुगेले अम्मा भीमा येल ना ती न्ही गो म्हणून ताका वई म्हणले खंय आतां पांच्या तलेमाराक मिगेल दुवेक तुगेले अम्मा भीमा येल ना ती न्ही गो म्हण निमगूका जाल्यार भीमायेन कसल नमुने लायक नांव घेवन अशें पुरो म्हणचे एक आलोचन केल्यार आमकां मन फुलता गर्व दिसता आमगेले अनामा तसले एक बायल मनीस आमगेले कुटुंब आशिल्ली आमगेले कुटुंबे मालगड जावन आशिल्ली ती आमची एक मादरी म्हूण सांगचेक संतोष दिसता असल अनामा पुरागर कडेन आशा पुरोती आसती जाल्यार मिगेल अनामा म्हाका व्हडी ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಬೇವಿನ ಮರತಂಪ ಭೀಮಾರತಿಯಂಬ ಹೊಳಿತಂಪ ಹಡೆದವ್ವ ನೀತಂಪ ನನ್ನ ತವರಿಗೆ म्हणून जानपद कवीन सांगला तशी आमगेले घरकडे मिगेले कुळारा आमकां आमगेले आम्म कितले होड तंप दितले बायल मनीस की तितले होड तंप दितली भीमारती म्हणचे मिगेले अनामा म्हण सांगच्याक म्हाका मस्त गर्व दिसता असल अनामाक आज मिगेले दोनी नुडी नमन सांगून तुमगेले घरकडचे अनामाल पुरा उडगास काण घेवन ते एक अनामाल मूर्ती ಒಟ್ಟು 5 फीट एक बॉम्बिशें रुकुमायशी पळोवच्याक तसल अनामाक दोळ्याद्र हाणू ते देवता मनशेक ते एक परमस्त्रीक मिगेले एक नमस्कार सांगून मिगेले 2 उत्तर हांगा राबयता सगळ्यांकय नमस्कार.